हॅलो एवरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. तर इथून तुमकां आता कॉस्ट रिलेटेड जे प्रॉब्लेम आसा पळय, हितून तुमकां कितें गिवन दिला. कॉस्ट ऑफ 7 पेन्सिल्स अँड 5 पेन्स इज ₹50 अँड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्सिल अँड 6 पेन इज 38. वॉट इज द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्सिल अँड 2 पेन्स. सो आता कॉस्ट ऑफ 7 पेन्सिल अँड 5 पेन्स. आता आमकां हांगासर एक पेन्सिलाचो नाजाल्यार एक पेनाचो कॉस्ट एकूच सिंगल पेन्सिल सिंगल पेनाचो कॉस्ट खबर ना, पण 7 पेन्सिल आणि 5 पेनां जर आम्ही परचेस केली शॉपा वयल्यान जाल्यार तेजो कॉस्ट कितलो जाता, ₹50 जाता. सो एक पेन्सिल एक पेन कितले रुपया ते आमकां खबर ना. ओके, सेम वे ही सेकंड कंडिशन. 4 पेन्सिल घेतल्यो आणि 6 पेन घेतले जाल्यार तेंचे ₹38 जाता. ओके, सो आतां आमकां सांगला सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 पेन्सिल आणि 2 पेन्स. सो 3 पेन्सिल आणि 2 पेनाचो कॉस्ट कितें येतलो. सो आमकां आतां हांगासर एक पेन्सिल आणि एक पेन पयलीं कितले कॉस्ट पडटा आमकां तो फायंड आउट करपाक जाय. ओके, सो तेज्या खातीर कितें करपाक जाय, आमकां जो कॉस्ट आसा कॉस्ट आमकां पेन्सिल आणि पेनाचो. सो आमी आतां हांगासर कॉस्ट जो आसा सिंगल पेन्सिलाचो कन्सिडर करतले एक्स आणि पेनाचो कन्सिडर करतले वाय. ओके, सो ही वर्ड प्रॉब्लमान तुमकां एक्स आणि वाय हे तुमकां नॉर्मली खबर आसतले की हे आमी अज्यूम करतले की ही प्रायस तेजी एक्स आसा, ही प्रायस तेजी वाय आसा म्हणून. ओके, सो आमी हांगा अज्यूम करतले की एका पेन्सिलाची प्रायस एक्स आसा आणि एका पेनाची प्रायस वाय आसा म्हणून. ओके, सो आतां आमी फर्स्ट कंडिशन तयार करतले. फर्स्ट कंडिशन हे फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 7 पेन्सिल. सो 7 आणि पेन्सिल, सो सिंगल कॉस्ट एक्स आसा तो आमी हांगासर कितें करतले, मल्टिप्लाय करतले. ओके, सो सिंगल प्रायस हांगासर कितली आसा, सपोज ₹5 आसले जाल्यार 7 5 जा 35. 7 पेनांचे कॉस्ट आमकां 35 येतलो. हें हांवें जस्ट एक एक्झाम्पल सांगला तुमकां. मागीर 7 पेन्सिल म्हणजे 7x केलो. एंड जेन्ना सायन येतली कितें कराच, प्लस. कळ्ळें, एंड सायन म्हणजे कितें घेवंक जाय, प्लस सायन घेवपाक. एंड म्हटल्यार प्लस सायन घेवपाची. ओके, मागीर नेक्स्ट 5 पेन्स. 5 पेन सिंगल कॉस्ट कितें घेतला आमी, वाय. आतां इज येयलो इक्वल टू घेवप. कळ्ळें, एंड म्हणजे प्लस, इज म्हणजे इक्वल टू. सो कितलो कॉस्ट येयलो हांगासर, 50. सो हें फर्स्ट इक्वेशन तयार जालें तुमचें. आतां सेकेंड इक्वेशन करप. कॉस्ट ऑफ 4 पेन्सिल, सेम वे 4x परत एंड येयलो प्लस 6 पेन्स 6y इज येयलो इक्वल टू कितलो कॉस्ट, 38. आतां आमकां हांगा फायंड आउट करूंक सांगला सम म्हटल्यार कितें, प्लस. वॉट इज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 पेन्सिल आणि 2 पेन्स. सो तेज्या खातीर आमकां फर्स्ट हे जी 2 इक्वेशन आहा पळय ती सॉल्व करतले आमी एलिमिनेशन मेथडान. एलिमिनेशन मेथड ही तुमी 10th स्टँडर्डाक लर्न केल्लेली. ओके, सो एलिमिनेशन मेथडान आमी हे कंडिशन्स आतां हांगासर इक्वेशन जी आमी तयार केल्या ती सॉल्व करतली. एलिमिनेशन म्हणजे कितें, एलिमिनेट करप म्हणजे रिमूव करप म्हणजे कॅन्सल करप, एक टर्म कॅन्सल करपाचो. एक तर एक्स टर्म सेम आसल्यारूच कॅन्सल जातलो आणि सायन मायनस आसपाक जाय. ओके, नाजाल्यार वाय टर्म्स आसा ते कॅन्सल करतले सेम करून. आतां सेम कशें करतले पळय ते पळयाच. सो हें इक्वेशन आमी एलिमिनेशन मेथडान सॉल्व करतले. ओके, सो फर्स्ट कितें करप, एज इट इज बरें 7x 5y 50 4x प्लस 6y इक्वल टू 38. आता हें इक्वेशन 1 आणि हें इक्वेशन 2. ओके, सो आतां हें इक्वेशन 1 जें आसा आणि हें इक्वेशन 2 तुमकां सेम टर्म करपाक जाय. ओके, सेम टर्म म्हटल्यार कितें, एक तर एक्स टर्म सेम करतले तुमी नाजाल्यार वाय टर्म. सो एक टर्म खंयचो तरी तुमकां सेम करपाक जाय. आतां सेम कसो जातलो, आतां सपोज तुमी एक्स टर्म सेम करूंक सोदता जाल्यार हें होल इक्वेशन जें आसा पळय हें इक्वेशन मल्टिप्लाय बाय सेकंड इक्वेशनाचो जो स्टार्टिंग नंबर आहा तो घेयाच, हेका मल्टिप्लाय बाय 4 करतले. ओके, मागीर सेकंड इक्वेशन जें आसा, ओके, हेका सेम टर्म करपाक मल्टिप्लाय बाय वयलो नंबर घ्या, कितलो 7. ओके, सो हें होल इक्वेशनाक मल्टिप्लाय बाय 4, हें होल इक्वेशन मल्टिप्लाय बाय 7. सो आतां हे तिनूय टर्म्स मल्टिप्लाय बाय 4 कराच. 4 7 जा 28x 5 4 जा 20y आणि 54 जा 200. आणि नेक्स्ट 7 4 जा 28x 7 6 जा 42y 38 7 जा 7 8 जा 56 5 फुल्लो 7 3 जा 21 आणि 5 21 आणि 5 26. ओके, आता हे दोन्ही टर्म सेम जाले, हेजी सायन प्लस हेजी सायन प्लस. पण आमकां एलिमिनेट म्हणजे कितें, टर्म कॅन्सल करपाक जाय. टर्म केन्ना कॅन्सल जातलो, जेन्ना मायनस आसतली. आतां हेजी प्लस आसा हेजी प्लस आसा, सो हे इक्वेशन आसा पळय तेंच्या तिगांयच्यो सायनी चेंज करपाक जाय. चेंज म्हणजे कितें, प्लस जर सायन आसा जाल्यार मायनस करप, मायनस सायन आसल्यार प्लस करप. सो हेजी प्लस सायन कांय ना म्हणजे प्लस, हेजी मायनस घेतले. हेजी प्लस आसा ह्या नंबराची मायनस करतले. हेजी सायन प्लस आसा सो कितें करतले, मायनस. कळ्ळें, हांगा कांय ना म्हणजे प्लस, सायनी ऑपोजीट करप. आतां पळय हेजी सायन प्लस हेजी सायन मायनस ही धरप ना आतां. सो प्लस मायनस मायनस हो टर्म कॅन्सल जालो.
हेजी प्लस 42 वायची कितें सायन मायनस, ही धरप ना, प्लस मायनस मायनस. सो 42सून 20 काडले 22y, व्हडल्या नंबराची सायन, व्हडलो नंबर 42, तेजी सायन कितें आसा, ही धरप ना, ही 42ची ही सायन, सो मायनस येतली. मागीर सो नेक्स्ट प्लस 200 आणि 266ची सायन मायनस, प्लस मायनस मायनस, सो हे मायनस करा. 200 266 काढा, 66 उरलो, व्हडलो नंबर हो, हेजी सायन मायनस. आता दोनूय मायनस आसा ते कितें जाता, कॅन्सल करायचं. ओके, दोन्ही कडेन मायनस आल्यार कॅन्सल जाता. सो वाय टर्म दवरात 66 आणि हो 22 हांगा येतलो, 22 3 जा, सो वायची व्हॅल्यू कितली येयली 3 येयली. ओके, सो आता कितें करतले, पुट y = 3 जे इक्वेशन स्टार्टिंग जे असले. ओके, ही इक्वेशन खंयचे एक इक्वेशन घेवन वायची व्हॅल्यू पुट करपाक जाय, कित्याक तुमकां वायची व्हॅल्यू मेळ्ळी. आता एक्साची व्हॅल्यू फायंड करूंक जाय. सो एक इक्वेशन घ्यायचं खंयचें, आता सपोज फर्स्ट इक्वेशन घेतलें 7x + 5y = 50. ओके, सो आता हांगासर आमी वायच्या प्लेसीर 3 पुट करतले. 5 बरयलो, वायच्या प्लेसीर 3, 7x + 5 3 जा 15. सो 7x एज इट इज दवरास, इक्वल टू जावन जो नंबर आहा तो पयलो येतलो आणि एवढेंतलो 15 आहा तो हांगा येतलो, कित्याक हे कॉन्स्टंट नंबर. ओके, सो हे दोनूय नंबर हांगा हाडाच. सो हो प्लस हो मायनस जालो, कारण मायनस आसलो जाल्यार प्लस जातलो. 15सून 15 काडले, 35 उरले. सो x 35 डिवायड बाय हो 7 जातलो, सो कितलो येयलो 5. सो एक्साची व्हॅल्यू 5 आणि वायाची व्हॅल्यू 3 येयलो. ओके, सो आता आमकां हांगा एक पेन्सिलाची कॉस्ट 5 रुपया आणि एका पेनाची कॉस्ट 3 रुपया. सो तुमी हांगा पळोवपाक शकता, एका पेनाची कॉस्ट म्हणजे एक्स कितलो मेळ्ळा आमकां 5 आणि हो कितलो मेळ्ळा y 3, म्हणजे एका पेनाची कॉस्ट कितली मेळ्ळा आमकां 3 मेळ्ळ्या. ओके, सो आता आमकां फायंड आउट कितें करूंक सांगला, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 पेन्सिल एंड 2 पेन. सो 3 पेन्सिल, सो 3x कळ्ळें आणि 2y. एक्स कितलो मेळ्ळो आमकां 5 आणि y कितलो मेळ्ळो 3. सो 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, सो टोटल कितलो येयलो 21 येयलो. कळ्ळें, सो हांगासर तुमी ऑप्शन पळोवंक शकता, ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन 21. सो सम म्हटल्यार प्लस करप. ओके, 3 पेन्सिल आणि 2 पेन. सो पयलीं आमकां एक सिंगल कॉस्ट कितलो आसा पेन्सिलाचो तो फायंड करूंक जाय आसलो आणि पेनाचो. सो तो आमी बाय एलिमिनेशन हांगासर सॉल्व केलो. कळ्ळें, सो मागीर हो पळय x 5 येयलो, y 3 येयलो. सो हांगासर मागीर ती व्हॅल्यू आमी पुट केली, 3 पेन्सिल आणि 2 पेन. सो अशें करून तुमचें आन्सर येतलें. ओके, सो लायक दीस यू आर गोइंग टू solve this word problem related to cost. Thank you.